म्हाका गोवा स्वतंत्र जावचे पयलीं पासून आमचे जाणटेले थंय ते देवचाराक मानतात आणि आमचे स्पिरिच्युअल स्थळ जे आमचे स्पिरिच्युअल स्थळ थंय आसा हे स्थळा कडेन वचपाक आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. परत हांव सुर्यकांत तुमकां कन्सर्न व्यक्त करून दाखयला. ताजेर हांवें म्हज्या रिप्रेझेंटेशनान जे गव्हर्नमेंट दादन समाज जे रिप्रेझेंटेशन करता तातूंत हांवें हो प्रश्न मुद्दामून उल्लेख केल्लो आसा. मुद्दामून हांवें घातिल्लो आसा. कारण खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना खंयचे गांवची रिच्युअल्स जावं जे देव दवसपणां ती उध्वस्त करपाची खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना. हो जो आसा तुम्ही हेर सब्जेक्टाचे जे आमी काही मुद्दे तुमकां सांगल्यात हो तुम्ही त्या मुद्द्यांचे तुम्ही सपोर्ट घेवन ताजेर तुम्ही ती फायल फाल्यां सकाळीं आयली जाल्यार सुद्दां ती तुमकां धुडकावन दिवपाचो रायट आसा. दुसरी गजाल कटमगाळीन IIT एका बाजून जाली पूण दुसऱ्या सायडीन जे प्लॉट जाल्ल्या ताजेर आमी उलोवपा ना. ताजेरूय आमी उलोवपा जाय न्ही. एक्झॅक्टली. आता थंय एजी व्हडली रिटेनिंग वॉल बांदल्या. तुम्ही कोणी पळयल्या जाल्यार म्हाका खबर ना. तुम्ही जर कटमगाळीच्या मुखार जर वचपाक गेले आणि जर पळयले तुका हांवें ऑलरेडी प्रश्न घातलेलो आसा. कटमगाळ जागाचो प्रश्न क्लियर आसा. आमी थंय कसलेंय डेव्हलपमेंट जावपाक दिवपाचे ना. कारण सरकारान इलिगल रित्या सरकारान धोकेबाजीन थंय ते सगळो आता जरी जर तो समजा तो एक्वायर केल्लो आसत जो पयलीं केल्लो आसत जाल्यार सरकारान थंय कसलेच प्रोसिजर फॉलो केल्ले ना. हांवें आतां म्हज्या हितून स्पेसिफीक मेन्शन केल्लें आसा. एनवायरमेंटल क्लियरन्स जो आसा जो एनवायरमेंटल क्लियरन्स थंय तो तेंच्यांनी कांयच डिसिजन घेतले ना. असेसमेंट रिपोर्ट एनवायरमेंट असेसमेंट थंय केल्लो ना. त्याच्या नंतर आमचे हे जे व्हडले देवस्थान आसा थंय तेज्या आमकां संविधानान जो अधिकार दिल्लो आसा तो अधिकार आमचो कशें मारतले ते आमी पळयतले. हो जो आसा पयलीं सरकारान शिकताय 2020चो रिजनल ड्राफ्ट प्लॅन कितें म्हणटा. सरकारान थंय कन्वर्शन करता आसतना पंचायतीक ग्रहीत धरला. सरकारान पंचायतीक ग्रहीत धरला म्हणजे गांवचे आमी मनीस कोण. जर ते डेव्हलपमेंटल झोन करतले आपल्याक जाय तशें वागतले आमी गांवचे लोक कित्याक उगी रावतले. आमी कसलोच डेव्हलपमेंट करपाक दिवपाक ना. ती जागा इन्स्टिट्यूशनल लागू जाल्यार आमी कितें एनडीजेड डेव्हलपमेंटल लागू. 2020चो रिजनल प्लॅन कितें म्हणटा. सरकारान कन्वर्शन करता आसतना आमकां ग्रहीत धरला पंचायतीक धरला आणि पंचायतीक न सांगता पंचायतीक बायपास करून सरकार कशी कामां करतलो आमी गांवचे पळयतले. आणि हांव सरकाराक रिक्वेस्ट म्हजी आमकां गांवाक उठपाक लावू नाका. आमकां गांवाक उठपाक लावू नाका. आमचो अधिकार दिल्लो करूं नाका. आमचो अधिकार संविधानान दिल्लो अधिकार घेवपाचो प्रयत्न करूं नाका. दोन गजाली आसा. एक म्हटल्यार ही जागा एक्वायर केल्या म्हाज्या अंदाजान भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना पूण ती एक्वायर केली सर. आयकय मरे म्हाजें आयकय ते जावं ते कितें जावं ते हांवूय मान्य करता. हांवूय कटमगाळाक मानता. बट जे आयकय मरे फूल न्ही रे कळ्ळें. कटमगाळ एक्वायर करूं ना. हय केल्या त्या सायड कटमगाळाच्या फुडल्या सायडीन हांव सांगता आयकता. हांव सांगता आयकता सगळी कोमुनदाद न्ही. जीईसीची गेट सुरू जाता पळय थंयच्यान ग्राउंड पर्यंत त्या सायडीच्यान फाटल्यान जो पळय पठार दिसता तो फुल त्या सायडीच्यान आणि तो कटमगाळीच्या थंय येवन एंड जाता. आणि म्हाज्या अंदाजान आता जी पळय माती घातल्या पळय तो सुद्धा जागो जीईसी कडेन आसा. जी माती थंय घातल्या पळय त्याचेर सुद्धा आमी कंप्लेन फायल केल्ली की ती माती काडा म्हूण थंय. तेन्ना आमकां कळ्ळें की ती जीईसी कडेन जागा आसा आनी जीईसीन तांकां परमिशन दिला म्हणून कळ्ळें. सो ही सगळी जागा ऑलरेडी एक्वायर केल्ली आसा आणि रिजनल प्लॅनाचेर इन्स्टिट्यूशनल झोन म्हणून ती लागल्या कळ्ळें. आता ते चेंज करतलो ती गजाल वेगळी. माझो मुद्दो आसा तो सायडीन प्लॉट चल्ल्या ते. कारण एक IIT येतली आणि दुसऱ्या सायडीच्यान 300-400 प्लॉट येतले.
कितेंय जावं आमी थंय डेव्हलपमेंट जावपाक दिवपाचें ना हांव तेच म्हणटा न्ही, हांव तोच डेव्हलपमेंट म्हणटा. हो विशय वाडत वचो हे पब्लीक डिसिजन घेता ताजे हांव परिमाणेचेर उलयतां, कठीणायेचेर उलयतां हांव मागीर परत. गुरु आणि दिदी कठीण अरे हे सांग बरं काहीच करू शकते ठराव घेतलो फुडें कितें आसा पळय ठराव घेतलो सुरेलान जो आता विषय मांडलो पळय की फाल्यां जर आयआयटीन जर कन्स्ट्रक्शन बराबर घेता हांव आतां तेन्ना थोडी सरकारान चालले का की लागपाचे मागीर फाटी घेवचो पडटा तांकां तशें म्हणजे फक्त एक मिनिट एक ठराव पयलींच जाला बरोबर फाल्यां तुमकां जशें सुरेलान सांगलें तो कायद्याचे बाजून सगळ्या सुरेलान कन्सर्न केलें की फाल्यां जर आयआयटीचें जर एप्लिकेशन येयलें तें कित्याकूय येवं कोणी सरपंच आसूं कोणी सेक्रेटरी आसूं परत ग्रामसभा पळया हे नोट करून दवर दुसरी गजाल सरकार जर तुमकां तुमी परमिशन दिनासतना जर ते खंय कोर्टान वयतले हें करतले न्हू पंचायत मार्फत एक पिटिशन रेडी करून दवर हायकोर्टान सुद्दां जाय जाल्यार या सुप्रीम कोर्टान सुद्दां जाय जाल्यार या अख्खो गांव घेवन दिल्ली बसया ते सुरू करूया तुम्ही तयार आसा पंचायत बरी नोट कर सगळे नोट कर माझ्या पंचायत मार्फत आमी हायकोर्ट आणून वयतली गरज पडल्यार सुप्रीम कोर्टान नोट कर आणि जशें आदले सरपंच ताणें एक्सप्लेन करतना सांगलें की सरपंच तुका रामचंद्र बाब हे तुका तुवें आतां एक गजाल सांगली म्हाज्या काना कडेन की सरकार फाल्यां पंचायतीचे सगळे अधिकार काडटले आनी कितें कितें तुवें सांगलें सरकार न्हू कशें म्हणना ते कितें तरी विषय कसो मांडलेलो ती ऑर्डर पास करतले कितें पूण एक्चुअली मरे एक सांगता तुमी सरपंच आसतना तूं स्वता सरपंच आसतना एक गजाल जीईसीच्या कॅम्पसान आयआयटीच्या फुडल्यान हॉटेल मॅनेजमेंटाच्या सायडीन ऑटोमोबायल्साची एक बिल्डींग आसा तेचे डॉक्युमेंटेशन तुमचे कडेन येयल्लें एनओसीक लागून आसा आनी हेजेर म्हाका रिप्लाय ना दिला म्हाका हेजेर रिप्लाय ना दिला बिल्डींग खंय बांदली कन्स्ट्रक्शन जालें खुबशे गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या भितरच्यो पळय खुबशे बिल्डिंग्स पळय उबी जाल्या गर्ल्स हॉस्टेल बॉयज हॉस्टेल जाले मायनिंग डिपार्टमेंट लोकल पंचायतीक तेणी हें घेवूं ना डायरेक्ट आनी तेजे नंतर आमी ताका लेटरूय केल्लें आसा की तुमी आमचे विदाउट लायसन्स जे तुमी हें केला तेन्ना आमचो तुमी रेव्हेन्यू बुडयला बरोबर तुझे बरोबर सगळ्यांनी आयकलें ज्यो हॉटेल मॅनेजमेंटाच्या सायडीन ज्यो नव्यो बिल्डिंग्सो जाल्या ती हॉस्टेल जाल्या गर्ल्स हॉस्टेल बॉयज हॉस्टेल तेचे आयज मेरेन पंचायतीकडे एकूय पेपर ना म्हणजे हो गोवा गव्हर्नमेंटचो बीजेपीचो सरकार आसा तर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तो ग्रामसभेक कन्सिडर करीत ना हेजेरूच सिद्ध जाता न्हू हेजेरूच सिद्ध जाता जाल्यार हेज्यो व्हडल्यो एक्स्ट्रा बिल्डिंग्यो जाल्यो कश्यो आयआयटीची व्हॅल्यू ओपन मरा तेच सांगता न्हू आयआयटीची बायल आमी ओपना तेच हांव म्हणटा म्हाजो मुद्दो होच आसा की आयआयटीची बायल आमी ओपना सो तेका लागून ऑलरेडी तूं कंप्लेंट पिटिशन रेडी दवर आमी पंचायतीकडे पयसो खूब आवदो केलेले 1,33 लाख ते पयशे घेवन या ते पयशे घेवन या आमी पयसो खूब आवदो तूं ते नमूद कर सेक्रेटरी आणि हेमूच परत एक टँकर काड जीसी कॅम्पसान भितर तुमी एक्स्ट्रा कितल्यो बिल्डिंग घातल्या कितल्यो काडल्या तेचे डॉक्युमेंटेशन विदीन 30 वीक येवचें विदीन 30 वीक येवचें म्हणून डेट मेन्शन कर शुक्रार पयलीं येवचें ना फाल्याच्या फाल्यां लेटर कर कित्या खातीर म्हणटा की पयलीं हे बिल्डिंग्यो बांदता आनी मागीर आमकां लोकांक सुचयता जशें सुडेलान 2 वेळेस बोरवेल राजूलायाक 2 बोरवेल जीसी मारले 2 मागीर ते तुमी सांगले बाबा ते जीईसीचे प्रॉपर्टी आसा फाल्यां अशें एक ठराव घेवया आमी कशें आमचें बेश्ट वयल्या
पडटा जाल्यार सांगा. म्हणजे सुदिनान म्हाका म्हणलं हांव अनपड, हांव शिकलेलो ना. सो अनपड विचारानूच माझी प्रायव्हेट जमीन आसा खंयची कोणाची जर प्रायव्हेट जमीन आसा, जर सरकाराक जर हो कायदो लागता की लोकल पंचायती बॉडी कन्सर्न करिनासतना वा पंचायती कसलें डॉक्युमेंटेशन दिना ते तेंका जाय ते करपाक शकता, जाल्यार प्रत्येक गांवकाराची कोणाची प्रायव्हेट जमीन आसा पळय न्हू ते पंचायतीक इंटिमेशन दिना तर कायदो करूं शकता. हे पास करून घेवया परत येवूं सांगा कशें करूया काडे घेवन मुद्द्याचेर गेले बरें. ना पूण घेवून उरलोच न्हू. फाल्यां जर आयआयटीचो प्रपोजल हांवें ना तेन्ना पास म्हणलो पळय मागीर कितें पंचायतीक खबरूच आसना जाल्यार गांवच्या लोकांक खबरूच आसना. बोरवेल बेकायदेशीर बांदता पंचायत खबर ना. बिल्डिंगे जाले म्हणून तो आदलो सरपंच सांगता पूण डॉक्युमेंटेशन ना. मागीर कितें बिल्डिंगे जाल्यो पळय भुरगीं रावपाक लागली वय तेचे डॉक्युमेंटेशन पंचायतीन ना. फिटनेस सर्टिफिकेट कितें कितें दिवचें आसता पळय एनओसी एक एनओसी पंचायतीन दिवची पडटा पूण बिल्डिंगे जाल्यो काय त्या उतराक सांगला मरे गांव उगी रावपाना जाय जाल्यार दिल्ली आता तेव्हा म्हणत्या बाल्येच्या बिल्डिंगो आता बाल्य काय म्हणा एक मुद्दा एक मिनिट राजेंद्र मग कळपा नाही फाल्या बरं आता हेजेर कितें करूया तुमचे आन्सर जाय म्हाका. सेटलमेंट आसा ती एंटायर जमीन 2021 रिजनल प्लॅनाचेर ती सेटलमेंट दोनांदा केल्या. सूर्य चेक कर जाल्यार सरपंच नोट कर 160 ही प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून मार्क जावं जाय. 160/0 प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून मार्क जावं जाय आणि तेजी कोणा कोणाक लेफ्टकोदार बांदीत ठरवया. हांव तुमकां सगळ्या ग्रामस्थांक एक नमस्कार करता. आज जे हांगा आमकां 4 थारावे येयल्ले आसा जे आयआयटी ऑपोज म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी ग्रामस्थांनी जो विषय मांडलो त्याचे हांव तरी ठाम आसा म्हाजो तेंचे ऑपोज आसा. जो राखणदार आसा ह्या राखणदाराक चुकोवन आमी फुडें वचूंक शकना. कोटंबा दादाचो शपथ घेवन सांग गांवाचे दादा जाय कोटंबा दादाचो शपथ घेवन सांग तेन्ना हांव तुजे विश्वास दवरतलो. कोटंबा दादाचे सांग आयआयटी जाय का नाका आयआयटी जाय का नाका सांग. तुका ब्रेक आसा काय ना दादाचे केल्लो आसा कटंबा दादा म्हाजो राखणदार शपथ घेवन सांग शपथ घेवन सांग म्हाजो सगळ्या समोर हांवें सांगलेलें आसा. बरोबर दिनीश तुम्ही सगळ्यांना विषय काढलो बरोबर आसा. सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आजची जी ग्रामसभा सगळ्यांनी बरे भशेन करून घेतल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानता. आजची ग्रामसभा सोपली. जाल्यार पंचायतीन आमी सगळे पंचायतीन जाल्यार आमी ओपोज जाता आनी आमी काम रावतले बी आमी ओपोज केलो आनी ती जर फायल दवरली आनी ते आमचे अगेन्स्ट पंचायतीचे अगेन्स्ट जे आमचे गांवचे लोकांचे जे पळय कितें कारण हे आसा ते पॉयंट्स घालून आमी ओपोज केलो आनी ते जर आमचे अगेन्स्ट पंचायतीचे अगेन्स्ट फाल्यां जर गव्हर्मेंट कोर्टान व्हिडिओ म्हणून डायरेक्टर लेवल आनी थंय एखादी कदाचित ती रिवर्स जातली आमचे अगेन्स्ट जातली आनी त्याच टायमार असो एक जो आमचो हायर ऑथॉरिटी असतो असे हे डिक्लेअर करता जजमेंट की पंचायतीचे रायट्स काडटा आणि पंचायतीचे रायट्स काढून तो सेक्रेटरीक रायट दिता की तू ही फायल आसली ती इश्यू करपाची म्हणून असे केला. त्या खुबश्यो गोष्टी आमी ओपोज करतात दवरतात आमच्या अगेन्स्ट पंचायत डायरेक्टरान वयतात थंय आमचे अगेन्स्ट रिजल्ट जाता तेन्नाच पंचायतीचे बॉडीचो रायट्स काडटा आनी सेक्रेटरीक तो पावर दिता आणि विदीन 15 days कशें कितें तरी घालता 15 days जाल्यार विदीन 30 days भितर तेका तेणें लायसन्स इश्यू करपाचें अशें कदाचित जावंक शकता. 15 डेजान इश्यू करू जाल्यार तेजेर एक्शन घेता अशें जावंक शकता हे तुमकां पयलींच नमूद करता. कारण आमी थांब रावतले आमचे अगेन्स्ट फाल्यां जर ते गेले ते जिखले
जाल्यार हो इश्यू परतून तयार जातलो. सगळ्यांक हांव मातशें रिक्वेस्ट करता, हे सगळे जो काणयो आसा त्यो सगळे आमी गांवचे मनीस समर्थ आसा. तो प्रोजेक्ट हाडोवपाक आमी गांवचे मनीस समर्थ आसा. हांवें पयलींच नमूद केल्लें आसा, सरकारान आमकां रस्त्यार येवपाक भाग पाडचे न्ही. आमी कायदेशीर आमचे पॉइंट्स कायद्याचे बाजूचे आमी पॉइंट्स मानून रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आसा. आमी अडाणी न्ही, आमी गांवचे लोक अडाणी न्ही. आमकां अडाणी जावपाक तुमी भाग पाडू नाकात. हे जे तुमचे कन्सर्न जे आसा, तुमी पंचायतीन आतां जशें आमकां तुमी आश्वासन दिलां की आमी ठाम रावतले, तशेंच तुमी ठाम रावा. मुखार कितें जातलें आमी पळयतले. मुखार कितें जातलें गांवचे पळयतले. नाका सगळ्यांक नाका. सरपंच पळय तुवें सरपंच एक 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 नमूद केला. ते पळय सांगता सगळ्याच पंचांनी हात वयर काडचे म्हणून नाका म्हणून जाल्यार ते तुमी हात वयर काडा न्हू नाका म्हणून नाका. एक जालो हो ठराव सेक्रेटरी बरोवन घे. बानोड्या आमच्या पंचायतीन आमकां IIT नाका. आयज ग्रामसभेक जो मेजर विशय आशिल्लो तो म्हणल्यार IIT, जो सातत्यान म्हाजे तुमी व्हिडियोज पळयल्या, खुबशे चॅनलाचेरूय बी उलयला की IIT आमकां आमच्या बानोड्यान नाका. आनी समेस्त ग्रामसभेक जे लोक येयल्ले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शिला. आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आनी DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. सो दुसरो तो मुद्दो आशिल्लो तो GECचे कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना. लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगलां तेंचे बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल, थंय तुका जी ITIचे सकयल नवी जी बिल्डींग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचें डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना. जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आनी तोच ठराव आमी ग्रामसभेक बरोवन घेतला, जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीक कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळी अशे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार खंयचेच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही. एक सरकाराक सांगपाचो उद्देश इतलोच, कित्याक जर तुमी तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान आडयचें न्ही. हें तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक मेसेज धाडटा. म्हणजे पंचायतीक खंय तरी अधिकार ना अशें दिसता तुका? पंचायतीक अधिकार ना म्हणचे पयलीं म्हाजे आनी एक हांवें रिपोर्ट बायटान म्हणलां की आयचें सरकार हे BJP सरकार हे संविधानाक मानिना. कारण सातत्यान ह्यो गजाली आमी न्यूजांचेर आयकता, खुबशे कडेन एज्युटेशन जाता तेन्ना आयकता की सरकार म्हणटा कितें तरी पंचायतीचे सेक्रेटरी आनी सरपंच कितें सांगता, आमी तांकां परमिशन दिना, तेंच्यांनी खंयच्यान तरी वयल्यान हाडला. अशें सातत्यान खुबशे एज्युटेशनाक पळयलें हांवें की खंयच्यान तरी वयल्यान परमिशन जाता. ते कोण हाडटा ते सरकारान क्लियर करचें. दुसरी गजाल सरकार एक सातत्यान म्हणटा की हो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट आतां तुमी एकूच एक एग्जाम्पल दिता हांव. बिर्ला जी बिट्स बिलांनी हें आसा, बिट्स बिलांनी आसा. सो बिट्स बिलांनी कितले जाण आसा, अशीच टेम्पररी ती कितले जाण गोंयकार आसा, स्पेशली गोंयकार. अशीच एक NIT आशिल्ली जी GECच्या टेम्पररी कॅम्पसा भितरूच चालू आशिल्ली, ती आयज कुंकळे आयल्या. कळ्ळें तुका? तितूर कितले गोंयकार काम करता. सरकार हे आयचे सरकार थळावो आमदार जेणें म्हाका अनपड म्हणला, जेणें म्हाका MTS म्हणला, देव बरें करूं म्हणटा ताका हांव. आनी अशेंच म्हाजो अनपड आनी हांव कसो आसतो म्हाजे वयर काडीत राव. तेणें सांगपाची गरज आसा फाल्यां हो आमदार आसतलो काय, जे टायमार ही IIT जर बांदपाक येयली लोकांक फायदो जातलो आनी कितें फायदो जातलो म्हणून हें जें सरकार सांगता हें सरकार आसतलें काय, हेचोय सरकारान विचार करचो. आनी हांव आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें हे 4 दिसान कितें त्रास भोगल्या पळय, हांव उलयता म्हणून जे कितें त्रास भोगल्या तुमकां जर सगळ्यांक फट दिसता जाल्यार तुमी आतां म्हाज्या घरा कडेन येया, तुमकां विथ प्रूफूय दाखयता हांव. कळ्ळें तुका? शुक्रारा दीस हो व्हिडियो तुमकां हांव शेअर करता. शुक्रारा दीस म्हाज्या घरा कडेन सांजची लायट गेल्ली, कंप्लेन 8 सुमार केल्ली हांवें. 8 ते 9:15 पळोवया तूं हांगा येवपाक उणीर येवपाक कितलो टायम कित्याक लागलो तांकां कोणें हाडून दवरलें म्हाका खबर ना. हांव म्हाज्या स्वताच्या आवयक घेवन रातचो रावला. रातची 9:15 लायट येयल्या, 9 लायट गेल्ली घरा कडेन. ही जालें शुक्राराचें प्रकरण.
आयज सकाळीं जर म्हाजी आई संक सुमार उठोन जर भायर येत न्ही जाल्यार म्हाजो घराचो हो नळ जो आसा तेजी वयली फातर काडल्यार नळ मोडून उडयल्या. म्हणजे हांव उलयतां म्हणून म्हाका हे त्रास करपाची हे षडयंत्र रचयता. आतां ते कोण रचयता? तो गोंयचो सरकार रचयता, तो प्रमोद सावंत सरकार रचयता, काय थळावा आमदार सुदीन ढवळीकर रचयता. पयल्या व्हिडिओन हांवें म्हणलां हांव सुदीन ढवळीकराक भियेना आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां सांगता हांव सुदीन ढवळीकराक भियेना. सुदीन ढवळीकराची जर कापास्ताद आसा तो सांगता त्या माध्यमाचेर म्हाजे कडेन फेस टू फेस उलोवपाक यो. हें हांव 2016च्यान मागता. तुमच्या माध्यमांतल्यान परत सांगता तेका जर कापास्ताद आसा सुदीन ढवळीकराक खंयच्याय माध्यमाचेर खंयी फेस टू फेस उलोवपाक बसया, ओपन डिबेट मारया. जेन्ना हांवें सिवरेजीक ओपोज केल्लो तेजे नंतर म्हाजी अफवा घातली, तोच मनीस सुदीन ढवळीकराक ताका डायरेक्ट चॅलेंज करता. हे प्रकरण जे प्रकल्प तो हाडटा ते प्रकल्पाचेर उलोवपा खातीर खंयी उबे रावन आपूण IITचेर उलयना, सरकारान जागा दिल्या, हें दिल्या तें दिल्या, भडवेगिरी करूं नाका. जो शब्द हांव भडवेगिरी मुद्दाम म्हणटा कारण BJP सरकारूच तो यूज करता. BJP सरकाराची महिलान तो यूज केल्लो आसा पयलींच्या आंदोलनाक. म्हणून हांव म्हणटा हांगा थंय ठो ठो करून फोगोट्यो मारण मारपाच्यो गजाली करूं नाका. तुका जर कापस्ता तूं खंयच्याय माध्यमान आपय म्हाका, हांव तुका ओपन डिबेटीक तुजे वांगडा बसोन तुजे कडेन उलोवपाक ठाम तयार आसा. ओके दिनेश बाब, आयज तुमचो सगळ्यांचो ओपोज आशिल्लो एक ग्रामसभेक IIT खातीर, जो स्टार्टींग पासून तुमचो ओपोज आसा. सो आयज कशा पद्दतीचे निर्णय जाले तुमच्या ग्रामसभेक? पळय, हांवें ग्रामसभेक उलयता आसतना म्हाज्या स्पिचीन म्हजें एक्सप्लेनेशन आमी कित्याक अपोज करता, इवन हांवें सरकाराकूय हांवें हातून आन्सर दिल्लें आसा. कारण सरकार खंय तरी चुकता. एनवायरमेंटल एसेसमेंट हो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा, जो एनवायरमेंटल एसेसमेंट हो तेंच्यांनी करूं ना. आनी घाई गडबडीन जो पळय तुमी प्लॉट जी जमीन एक्वायर करता, ही घाई गडबड सरकारान करची न्ही. सरकारान वेवस्थीत एनवायरमेंटल एसेसमेंट करचो. ताजे नंतर आमचो गांवकारांचो जो मेजर इश्यू आसा थंय मंत्र्यांनी सांगला की थंय टच जायना म्हणून. पूण आमचे कडेन जो प्लॉट एक्वायर केला तो आमचे कडेन आसा. 7 प्लॉट, 7 एरिया नंबर जे तेंच्यांनी आतां 4.65 लाख स्क्वेअर मिटर जो तेंच्यांनी एक्वायर आनी ट्रान्सफर केल्लो आसा ताजे नंबर आमचे कडेन आसा. आमी चॅक केला, फिजिकली चॅक केला. ते सगळे जे सर्वे नंबर जे आसा ते आमचे गाडीचे बॉर्डरीक टच जाता. आनी आमचो मुद्दो आमी तुमकां हांवें म्हज्या आतां ग्रामसभेक हांवें सांगलां की दादा जो आसा तो एंटायर सबंद बांदोड्याची राखण करता. हो इनविजिबल आसा, तो केन्ना खंयच्यान वता हें कोणाक खबर ना. फाल्यां सकाळीं सरकार तर विचारलो की बाबा तुमी वाट खंयची, ही आमकांय खबर ना. पूण दादा आसा हेचो प्रूफ आसा. जर आमच्या गावणेकारां कडेन उलयत खुबशे जाण सांगतले. दुसरो आमचो तो संविधानान जो आमकां अधिकार दिला आमचे देवस्की करपाचो, हो सरकाराक कोणें अधिकार दिलो? जो संविधानान जो आमकां अधिकार दिला हो सरकाराक कोणें अधिकार दिलो आमकां थंय डिस्टर्ब करपाक? आमी पोर्तुगीज आशिल्ले पळय तेन्ना पासून आमी थंय आमचें देवस्थान चालू आसा. तेन्ना सरकारा कडेन म्हजी सामकी नमळायेची रिक्वेस्ट आसा की सरकारान आमकां रस्त्यार येवपाक भाग पाडचें न्ही. सरकार आमकां IIT एज्युकेशन सिस्टमाचेर आमचो ओपोज ना. पूण सरकार जी जमीन एक्वायर करपाक सोदता ती सरकारान थंय ताचें पूर्ण पळोवपाचें. ताणें ताजो सगळो तुका म्हणल्यार अभ्यास करपाचो, ते जागेचो अभ्यास करपाचो. थंय येदो मोठो तुमी एक्वायरमेंट करता, बाबरे लोक कितले येते, स्टुडंट कितले आसतले, टिचींग स्टाफ कितलो आसतलो, नॉन टिचींग स्टाफ कितलो आसतलो, हो सगळो तेंच्यांनी स्टडी करचो. आनी ताजो जो वेस्ट जो आसा, फॉर एक्झाम्पल सिवरेज सगळ्यांत म्हत्वाचो, सिवरेज खंय तुमी ड्रेन करतले, तुमी खंय तो सगळो जिरतलो. आज तो जर वाठार पळयत न्ही जाल्यार आमचे एंटायर बांदोडचे एक्झॅक्टली माथ्यार आसा. फाल्यां सकाळीं हे सगळे वेस्ट दोंगरां जिरून हे सगळे आमी बांयचे थ्रू जावं झऱ्याचे थ्रू आमी खावपाचें? हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय. हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय, हाचेर सरकारान अभ्यास करपाक जाय आनी ताचे नंतर एक्वायर करपाक जाय. तुमच्या परत सांगता आमकां एज्युकेशन सिस्टमाचेर आमी ओपोज ना. पूण ज्या जाग्यार सरकार IIT करता तो पुरेपूर रॉंग जागो आसा आनी आमी ते जाग्यार कशेंच जावपाक दिवपाचें ना. आमचो इतिहास आसा गावणेकाराचो, सरकारान फाटले इतिहास काडचो. आमी जर भायर सरले आमी कोणाक आयकोपाचें ना. आमी कायदेशीर दृश्ट्या सुद्दां आमी फायट करतले. देवाची सायट प्रोटेक्ट करून समज जर गव्हर्नमेंट बांदता जाल्यारूय तुमचो ओपोज आसा म्हणटा. पळय, प्रोटेक्ट करप म्हणल्यार सरकार उलयता की प्रोटेक्ट करता म्हणून जी आमची जी जागा आसा 160, आमचो मुद्दो कितें आसा की जी 160/10 जी गाळ आसा
सरकार कितें म्हणटा आमी ते गाडीक टच जायना म्हणून, पूण गाडीचे सभोवती तुमी बांदकाम करता न्ही. फाल्यां सकाळीं आतां तर दादा जो आसा थंय ताजें वास्तव आसा. तूं एक जर समजा फाल्यां सकाळीं थंय कोणाचें घर आशिल्लें, त्या मनशान भायर कशें सरपाचें? हे दादान भायर खंयच्यान सरपाचें? आनी जो पळय स्थानीक आमदार जो म्हणटा 2014 वाट केल्या, हे 2014 वाटेकूय आमी ऑपोज केलो, कारण ती वाट ती कोणाक थंय आमचे कटमगार दादाक आनी हेका वचपाक कोन्नाशिल्ली. ती इल्लिगल जो कोमिदाचो जागो जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जो एन्क्रोचमेंट केल्लो, ते एन्क्रोचमेंटाक तेंच्यांनी थंय वचपाक तो वाट केल्ली. ही जो पळय स्थानीक आमदार जो म्हणटा की आमकां ती वाट ऑलरेडी दिल्ली आसा, ती आमची वाट न्ही. आमची जी वाट आसा, पारंपारीक जी वाट आसा, ती दोंगरान येतात, आमी दोंगरान देंवतात. ही वाट जी आमकां आमी यूज करतात, जी इतले पारंपारीक दृश्टीच्यान आमी यूज करतात. आमचे जे आतां गोडशे उत्सव आसा, शिमगोत्सव आसा, आयज शिमगो म्हणटा गोंयचें ट्रेडिशन, म्हणजे सरकारूच तें ट्रेडिशन ना करपाक मुखार सरला. हो बी प्रश्न निर्माण जाता न्ही. ओके, फाल्यां सकाळीं तुमकां बायपास करून ज्या पद्दतीन थंय हॉटेल मॅनेजमेंट बिल्डींग जाल्ली आसा पंचायतीक बायपास करून, तशें जर तुमकां बायपास करून थंय प्रोजेक्ट चालू केलो जाल्यार? पळय, हांवें आतां ग्रामसभेनूय उलोवन दाखयलां. हांव तुमकांय सांगता, आमी गावणेकार समाज जेन्ना खंयचेय मुद्द्याचेर आमी उठ्ठात, आमी एका आमचे जे धार्मीक स्थळाचेर आमी एकठांय जातात, तातूंत सगळे आमचे जे गांवांत जे कोण कोण आसा तांचे सगळ्यांचे व्ह्यूज घेतात. बाबरे ते डेव्हलपमेंटाक आमकां कितलो त्रास जातलो, कितें त्रास जावपा ना. आमचे जे धार्मीक विशय आसा तो आमकां कित पर्यंत त्या गोष्टीचो त्रास जातलो, हो सगळो डिसिजन घेता, नंतरच मुखार वता. आमच्या त्या जाग्याचेर आमचे जे मांड जो म्हणटा, ते मांडाचेर आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. सगळ्यांनी एकजूट जावन डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी त्या जाग्यार तो IIT येवपाक दिवपाना. जे जाग्याचेर कटमगाळ दादाक जे त्रास जाता, आमकां आमचे रिच्युअल्स जर फॉलो करपाक त्रास जाता, आमी करपाक दिवपाचें ना. आमी मुखार सरतले आनी हांव सरकाराक एक म्हजे नमळायेची विनंती आसा की आमकां रस्त्यार येवपाक लावं नाका. आमचे रिच्युअल्स, आमचे इतल्या वर्सांचे रिच्युअल्स तुमी खंड घालपाचे विचार करूं नाका. थँक्यू. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयान तशेंच मुख्यमंत्र्याक हांव एक सांगपाक सोदतां. हो जो IITचो विशय चलता आसतना आमी स्थानीक आमदारा कडेन गेल्ले, आनी हो म्हाकाय बी खबर नाशिल्लो. जो ताणें जे इन्फॉर्मेशन दिलें आमच्या स्थानीक आमदारान, हें म्हाकाय बी खबर नाशिल्लें. आमचे पयले आदले जाण्टेल्यांनी तुमी कटमगाळ दादा एंटायर परिसर तुमी पळयत जाल्यार तो सगळो दगडार आसा. तर खंयच अशी सुपीक जमीन ना. पूण आज जी तुमकां सुपीक जमीन दिता, जे पॉयंट ऑफ पॉयंटान जशें काय गाळी ज्यो आसा, ह्यो गाळी आमच्या जाण्टेल्यांनी क्रिएट केल्यात. थंय नॅचरली नाशिल्ल्यो त्यो. आनी हें इन्फॉर्मेशन हें कोणेच न्ही जाल्यार हें आमच्या स्थानीक आमदारान म्हाका दिलें. जेन्ना थंय गेले तेन्ना आमच्या जाण्टेल्यांनी बुलक कार्ड घेवन, म्हणजे हे तुगेलें बैलगाडी घेवन शेतांतली चिकल, जे प्रत्येक वर्सा शेतांत चिकल जाता, आमी एकठांय करता, ते ओवदी घालता. ते ओवदी मोडून तो चिकल व्हरून तो थंय गाडीन घातला आनी अशा प्रमाणे ते सुपीक जमीन केल्या. हे इतले आमचे जाण्टेले आमचे हुशार आशिल्ले, आनी आज हो सरकार ते जाण्टेल्यांच्या इतल्या वर्सांचे मेहनतीचेर हो पाणी फिरपाक सोदता. तांकां खबर आसा. म्हाका हांव मुद्दाम नमूद करता सुदीन ढवळीकाराक की हें इन्फॉर्मेशन तूं CMाकूय बीन दी. गाडी ह्यो कश्यो तयार जाल्यात त्यो, हें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांकूय कळूं न्ही. ओके, आयज एक तुमी प्रश्न काडलो तो म्हटल्यारूच बायोडायवर्सिटी आनी थंय प्लॉटिंग जाला, मागीर IITचो इश्यू येयलो. ह्या पुराय गजाली कडेन कशें पळयता? पळय, कटमगाळ हो फूल पठार म्हणून पळोवपाक जाय. आमचे जाणटे पिशे आशिल्ले म्हणटा की तेंच्यांनी हो पठार सांबाळून दवरलो, कारण तांकां खबर आशिल्लें की वयर जें उदक जिरता तें आमकां सकयल कुळागरांनी, शेतांनी, बांयांनी मेळटा म्हणून. आनी ह्या उद्देशान आमच्या जाण्टेल्यांनी सांबाळिल्लो तो पठार. आतां थंय जर येदे मोठ्या प्रमाणान जर डेव्हलपमेंट जर जायत जाल्यार आमकां बांदोड्याकूच न्ही जाल्यार वेलंगां सुद्दां उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो सगळ्यांक, कारण हो फूल दोंगर आसा तो ह्या पुराय वाठारांतल्यान वता. दुसरी गजाल, आमी थंय जी बायोडायवर्सिटीची स्टडी केल्या त्या प्रमाणे आमकां थंय भरपूरश्यो अश्यो प्रजाती मेळ्ळ्या ज्यो सहसा सहज हांगा आमकां दिसना, आनी तेजी सगळी नोंद आमची बायोडायवर्सिटी रजिस्टरान आसा. त्या भायर आमी लेटराय केल्या थोड्या लोकांक जे थंय फोटोग्राफी बीन करता की तुमी तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंटेशन आसा तें आमकां दिया म्हणून. आतां म्हाजो मुद्दो जो आसा की हो कटमगाळीचो वाठार जो जालो, येदी व्हडली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ती आमच्या जाण्टेल्यांनी उबी केल्ली. तेजे एका सायडीन IIT येवपाची आसा
आनी दुसऱ्या सायडीन जे 300-400 प्लॉट्स डेव्हलप जाता ते बीन आमकां पळोवपा जाय. कारण IIT हो इशू जालोच. कटमगाळ हें फक्त IIT पुरतेच विरोध करपाचें न्ही, बट ह्या सायडीनूय विरोध करपा जाय न्ही आमी. कारण थंय जर इतले प्लॉट जाले, इतले जर डेव्हलपमेंट जालें जाल्यारूय उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो. कारण ते उदकाचो सोर्सूच ना. बोरवेली घालचीच पडटली. बोरवेल घातली जाल्यार मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो. दुसरी गजाल, वयल्यातल्यान सकल पर्यंत प्लॉट्स विकल्या. वयल्यातल्यान सकल पर्यंत प्लॉट्स विकल्या, वेगवेगळ्या मनशांक विकल्या. आनी हे जे प्लॉट्स विकल्या कटमगाळीच्या वाठारांत, तितून माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे सुद्दां 2 प्लॉट आसा व्हडले व्हडले 3-3, 4-4 हजाराचे. हे खंयच्यान आयले? म्हणजे फक्त लोकूच ना, हितून हो ट्रस्टूय बीन इनवॉल्व आसा हे प्लॉट घेवपा खातीर. म्हणजे ते बीन हांगा पाड घालतले आमगेले दोंगर, लोकूय पाड घालतले, आमकां उरलें कितें? सो आमकां विचार करपाक जाय आमची बायोडायवर्सिटी आमी कशी साल्वार करतले ते. आनी त्या संबंदान आमी ऑलरेडी थंयचो जो डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी एक एदी व्हडली ऑलमोस्ट 100 मिटराची रिटेनिंग वॉल थंय जाल्या, तेजे बाबतींत पंचायतीक कांयच खबर ना. पयर आमी इन्स्पेक्शन केलें म्हाज्या कंप्लेंटीचेर, बायोडायवर्सिटीच्या कंप्लेंटीचेर, तेन्ना कळ्ळें की थंय एदी व्हडली रिटेनिंग वॉल चालू आसा, प्लॉट्स डेव्हलप जाल्या आनी ते प्लंबिंगाचें काम चालू आसा. म्हणजे प्रत्येक प्लॉटाक उदकाचें कनेक्शन दिवपाच्या संबंधान. सो हें सगळें जेन्ना जाता तेन्ना आमची बायोडायवर्सिटी कितली वाट लागतली हाचेर सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. आज रेजोल्युशन आमी घेतला की त्या वाठारांत जितल्यो बोरवेल्स आसा, इलिगल बोरवेल्स, त्यो सील करपा खातीर WRDक लेटर दिवपाचें आनी हेजे मुखार खंयच्याच दोंगरांचेर बोरवेल बांदपाक हें दिवपाचें ना. कटमगाळीच्या वाठारांत IIT जावपाक आमकां विरोध आसाच, कळ्ळें? तेजे बाबतींत कांयच दुमत ना, कळ्ळें? पूण बाकीचे जो पठार आसा तो साल्वार कसो आमी करतले, तांची बायोडायवर्सिटी आमी कशी साल्वार करतले हाजेरूय आमी आज विचार केला. हाजेर आयज ग्रामसभा आशिल्ली आनी मेन मुद्दो आशिल्लो तो म्हटल्यारूच IITचो. सो तुमच्या कशा पद्दतीन तांकां सपोर्ट आसतलो? आमच्याकडे मेन म्हणजे आमच्याकडे कित्याक ह्या विशयाचेर पंचायतीन फायल येवना, फायल येवना तरी सुद्दां आमी तांकां आमचे कितें मुद्दे जे आसा ते आमी तांकां डिपार्टमेंटाक फायल केल्ले आसा. आनी सगळे ग्रामस्थाचो जर अपोज आसा तर आमी ग्रामस्था बरोबर आसा. पण ठराव घेतला तुम्ही आयज? आमी ठराव घेतला, सगळे ग्रामस्थ जमलेल्यान आमचे वार्ड मेंबर घेतलेले सगळे घेतलेलो आसा. आमचे ऑब्जेक्शन. पण समजा ठराव फाल्यां सरकार मानिना जाल्यार मागीर ग्रामस्थ म्हणटा की समज जर चिमला तशें धरणे धरले तशें समज जर धरणे आंदोलन जाल्यार पंचायत तेंच्या बरोबर आसतली. कन्सर्न पंच मेंबर कितें एबसेंट आहा? रिजन कितें दिला? ना रिजन काय दिला आमकां सांगून कोण रावा. येस, थँक्यू. दादा आमचो राखणदार म्हणून आमकां तेजेर आता रिझर्वेशन कसलें घेतलें मॅडम? रिझर्वेशन खंयचें घेतलें? अनेक रिझर्वेशन कितें? जो सांगता ग्रामस्थाचो जो अपोज आसा तेजेर आमचो अपोज. तुमचें नांव कितें? मॅडम 4 रिझोल्युशन घेतले, खंयचे घेतले? एक IIT अपोज, दुसरो रिझोल्युशनाचे आसा 4 जाणांनी 4 दिले. ते 4 सगळ्याचो विशय एकूच आशिल्लो, ते IITच आशिल्लो आनी कांय नाशिल्लें. तेजेर सगळ्यांनी अपोज. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.